क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, मैसूर तावन हासनेच्या वाटेर एक गांव मेळटा. त्या गांवाचें नांव जावन आसा शेट्टीहळ्ळी. जर तर तुमकां चान्स मेळ्ळ्यार त्या वाटेन गेल्यार एक विशय पळोवंक आसा. आनी हांगासर ह्या शेट्टीहळ्ळी गांवांक पावता आसतना थंय एक डॅम आसा आनी त्या डॅमांत एक इगर्ज आसा. साबार एक 150 वर्सां पयलें 150 इयर्स वर्सां पयलें बांदली ती इगर्ज. पावसाच्या वेळार उदकांत ती बुडोवन आसता. गीम आयिल्ल्या वेळार ती इगर्ज आमकां पळोवंक मेळटा. आनी की मजबूत रितीन आसात, पाके ना, वणोवन त्यो आसात. आनी की तो पेंट सुनो मारलो आमकां दिसता. इतली मजबूत आसा इतल्या वर्सांत तावनी. तें हर एका वर्सा पावसांत उदकाच्या भितर डॅमांत ती आसा. केवळ उदक कुंडे जाताना पळोवंक मेळटा. हर एक पटी आमी तिशीन जावन त्या वाटेर पास जाताना थंय रावून त्या पोरण्या इगर्जेची सोबाय पळोवन आमी मुखार वचचें आसलें. आदी बांदिल्ली, इंजिनियर्स नातिल्ले. आतांच्योरय बी.टेक इंजिनियर नातिल्ले. त्या काळार बांदिल्ली ती इगर्ज आनी की मजबूत. सरीसुमार एक 1.5 म्हयन्या पयलें तुमी एक गुजरातांत एक ब्रिड्ज पडलो तुमी आयकलो जावंक पुरो. तो इनॉग्रेशन करून एका हप्त्या भितरच तो ब्रिड्ज पडलो आनी ताजे तावन लागी लागी 100 वयर लोक मरण पावलो. ते आतांची टॅक्नॉलॉजी. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू आमकां शिकयता एक मजबूत घर आमी कशें बांदी जाय. जेजू सिव्हिल इंजिनियरींग कोर्स शिकयता गे आयच्या वांजेलांत हांव खंडीत जावन ना. तर जेजू कित्याक ही वपारी मुखांतर आमचे लागीं उलोवंक अशें येता. पावस आयलो, आवर आयलें, जड वारें आयलें, त्या घराक मारलें. एक घर कोसलोन पडोंक ना कित्याक तें मजबूत फावंडेशनांत बांदिल्लें. आनी एक कोसलोन पडलें कित्याक तें रेंवेर बांदिल्लें. कितें जेजू शिकोवंक अशें येता. आयचो वांजेल मातेवाचो वांजेलांत हांव 7वो अध्याय. जर तर 7वो अध्याय आमी अर्थ करूंक जाय तर मातेवाचो 5वो अध्याय आनी 7वो अध्याय म्हणसर आमी वाचूंक जाय. जेजू ताजें परगटचेणी प्रारंभ करतना मातेवाच्या वांजेलांत आमी पळयता अध्याय 4 तो पवित्र आत्म्यान भरलो आनी 40 दीस मागणें करच्या खातीर एका मरुभुमीक एकसुरो तो वेता. आनी एकसुरो वचून थंय तो मागण्यार करशिता आनी आखरेक देंवसार ताका नाडोवंक येता. कित्याक हर एक फावटी मागणें करता आसतना देंवसार ते लागींच आसता. देवी लागीं आसता, देंवसारी लागींच आसता. आनी ताजे उपरांत आमी पळयता अध्याय 5 तावन अध्याय 7 दोंगरा वयलो प्रसंग. आनी आयचो वांजेल दोंगरा वयल्या प्रसंगाची अकरेची उतरां. आनी हांगासर जेजू सांगता म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारतले ती सरकार जर ती बाचाव जातली म्हूण सांगना. तोंडा उतरांत कोण म्हाका उसारता, म्हाका मानता तें पावना. कार्या रुपान कोण हाडटा तें देव मानता. आनी हांगासर जेजू क्रिस्त एक नवो मोइसे जावन जुदेवा मुखार शिसा मुखार तो उबो जाता. तर मोइसेन केल्लें कितें. मोइसेच्या जिवितान आमी पळयता मोइसे एक देवाचो मनीस. देवाची वळख ताका आसली आनी प्रमुख जावन देवाचे उपादेश तो लोकांक दिता. आनी हर एक फावटी तो दोंगराक सरता, देवा लागीं उलयता, देवाची शिकवण घेवन दोंगरांत सकयल येवन लोकांक तो शिकयता. त्या देखून दोंगर जावन आसलो देवाक मेळचो जागो. पोरण्या सल्ल्यांत जायते दोंगर आमी पळयता. कित्याक हर एक दोंगर देवाक मेळचो तो जागो पवित्र जागो. आनी आमी पळयता निर्गमन पुस्तक अध्याय 20 वाक्य 1 तावन 25 म्हणसर आमी पळयता मोइसे 10 उपादेश लोकांक दिता. 10 उपादेश सुरविल्ले 2 देवा विशांत. तिसरो भाग्यवंतपणी तो 7वो दीस सांबाळूंक. ताजे उपरांत 4थो तावन 10 सकडी
दुसऱ्या विशयान आवय बापूय विशयान आनी आमच्या शेजारच्या विशयान कशें आमी जियेवचें म्हणून आमकां शिकयता. आनी इतलें पावना 10 उपादेश दिल्ले उपरांत जायती दुसरी रुली आनी रेगरो मोइजे दिता. आनी ताजे उपरांत निमाणें तो सांगता लोकांक. द्वितीय पुस्तक अध्याय 30 वळ 15 हांगासर अशें बरोवन गेलां. सगळे उपादेश सगळे नियम शास्त्र लोकांक वाचून जाल्ले उपरांत ही उतरां आमकां पळोवंक मेळटात. आज तुमच्या मुखार हांव दवरतां जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख. जर तर ही म्हजी उतरां, ही म्हजी 10 उपादेश आनी सर्व नियम शास्त्र तुमी पाळटात जाल्यार तुमकां जिवीत आनी संतोष मेळटलें. जर तर तुमी म्हजी उतरां पाळिनात, देवाचे उपादेश पाळिनात, देवाचे नियम शास्त्र तुमी पाळिनात, तुमकां मरण आनी दूख आसतलें. आनी ह्या निमते मोइसे लोकांक शिकयता देवाची उतरां पाळी जाय. जेजू क्रिस्त नव्या सल्ल्यांतलो नवो मोइसे. जशें मोइसेन नियम शास्त्र दिलें, जेजूय नियम शास्त्र दिता. थंय दोंगरातावन त्या देखून दोंगरा वयलो प्रसंग मातेवचो अध्यायांत आमी पळयता 5 तावन 7 अध्याय. कितें बरोवन आसा हांगासर मोइसेन दिल्ल्या बरींस जेजू क्रिस्त एक नियम शास्त्र दिता. आज तुमी घरा गेल्ल्या उपरांत वांजेल उक्तें करून पळयात, फास्ट पळयात, वेळ मेळटाना बरोवकून वाचा. अध्याय 5 मातेवचो वांजेल अध्याय 5 हांगासर कशें आमी दुसऱ्या सांगाता जिये जाय म्हणून जेजू क्रिस्त शिकयता. पयलें तो 8 बागी विशयांत उलयता. 8 बागी कित्याक देवाचे मनीस आमी जाय जाय तर आमचे थंय कश्ट येतले जायते विशयांत उलयता. आनी आमी बागी म्हूण तो शिकयता. देवाक खालती मानगळचें जिवीत जाय जाय. उपरांत तो सांगता तुमी पृथ्वेचें मीठ जाय जाय. तुमच्या जिवितांत हांव दुसऱ्यांक बरेंपण लाभा जाय. दुसऱ्यांच्या जिविताक कुमोक जाय जाय. दुसऱ्यांच्या जिविताक एक उजवाड जाय जाय. अंधकारांत आसलेल्यांक एक उजवाड जाय जाय. केवळ स्वार्थपणी जियोवचें न्ही, निस्वार्थपणी जिये जाय. तवळ मात्र दुसऱ्यांच्या जिविताक मीठ आमी जाता, दुसऱ्यांच्या जिविताक उजवाड आमी जाता, दुसऱ्यांच्या जिवीत आमी बरें करूंक शकता. उपरांत जेजू उलयता राग करच्या विशयांत. राग स्वाभावीक. थोड्यांक इल्लो चड, थोड्यांक इल्लो उणें. थोड्यांक BP चडल्यार आनीकी चड. आनी थोड्यांक एक सुमार वर्सां पयलें एक पिक्चर आयिल्लें आमच्या ताचें नांव विसरलो एक्टराचें. तें एक पद मात उडास आसा. हाविन ರೋಷ 12 ವರ್ಷ ನನ್ನ ರೋಷ 100 ವರ್ಷ. नागरहाव पिक्चराचें म्हाका पिक्चर तें पूण तें पद बरें उड आसा. थोड्यांनी सांगचें आसा हांव मेल्यार ताका सोडचो ना. मेल्ल्या उपरांत सोडचें का जालें. तुकाच कोणेंय सोडीजे खंय जाल्यार व्हरून तुवें सोडचें का जालें. थोड्यांचें तें एक चिंताप मेल्यार सोडिना ताका सोडचें का जालें. तुकाच कोणेंय तें मातयेक व्हरून पवय जाय. ही गरजेक व्हरून घाली जाय. कित्याक घालतात आसता 2-3 दीस जाल्या उपरांत घाण येता. त्या देखून इगर्जेक कोणी जाल्यार व्हरून घालतात. मातयेक लायजेस. रागा विशयान जेजू सांगता राग करिनाकात. जेजू लग्नाच्या विशयान सांगता प्रद्वाराद आदारी नाकात. लग्नाच्या संबंधांत डिवोर्स म्हणलें ना. तुमी एक जावन रावा जाय. फारीक फोण घेनाकात. फारीक फोण घेनाकात. जेजू मातेवचो वांजेल अध्याय 5 आमी कशें दुसऱ्या सांगाता जिये जाय म्हणून आमकां शिकयता. जशें मोइसे 4थ्या उपादेशांत हांव 10वे उपादेश म्हणसर दुसऱ्या सांगाता कशें आमी जिये जाय म्हूण शिकयता. आवय बापायक मान दिवचो, मोसोर करचो, जिवेशी मारचें, फोडसाक सांगचें, दुसऱ्यांच्या वस्तू विशयांत आमी आशा करची, जायत्या विशयान असलें खंयचें करूंक नजो. हांगासर जेजू शिकयता अध्याय 5 कशें आमी दुसऱ्या सांगाता जिये जाय. अध्याय 6 जेजू शिकयता आमी कशें देवा सांगाता आसा जाय. मोइसेन सांगले 2 उपादेश दिल्ले, पयलो आनी दुसरो उपादेश देवाच्या विशयांत. कशें देवाक आमी मान दी जाय म्हूण सांगता. पूण हांगासर जेजू आनी की एक स्टेप मुखार येता आनी आमकां शिकयता कशें आसा जाय म्हजो संबंद देवा लागीं. कितें आमी करी जाय? दान धर्म आमी करी जाय. पूण दान धर्म करतना आमी कशें जिये जाय? गुपित्त कितें दिल्लें तें देव बाप आशिर्वाद दिता. सगळ्यांक डांगुरा मारचें न्हय.
त्या देखून जर तर हांगाच्या तुमी जायते फुडें हांगा इगर्जेक येतात, तुमी एक रावंड काडा, खंय जाल्यार कोणाचें जाल्यार एकल्याचें नांव जाल्यार हांगासर ना. इगर्ज दोडली इगर्ज बांदयल्या कोणाचें नांव ना. इगर्ज बांदयतना सांगलें थवळ आमच्या याजकांनी, तुमचें नांव सर्गाराजान मात्र आसतलें, पात्रार तुमचें नांव हांगासर आसचें ना. पळया, इगर्ज ब्लस केल्लें कोणें म्हणून नांव घालूं ना, गरज ना. कोणें इगर्ज बांदयली म्हणून नांव घालूंक ना, गरज ना. ताजी गरज ना. गुपित्त कितें दिलां, सर्गाराजार ताजें गिफ्ट आसतलें. उपरांत सांगता कशें आमी मागणें करी जाय. जुदेवांचें एक चिंताप आसलें, मार्गार आमी मागणें करी जाय, लोकांनी आमकां पळय जाय. जेजू सांगता ना, तुज्या रुमाक वच, दार दांप, गुपित्त मागणें कर, देव तुजें मागणें आयकता. आमकां शिकयता आमच्या बापा म्हणलें मागणें कशें आमी बापा लागीं उलय जाय. आनी उपरांत निमाणें सांगता अध्याय 6 कशें आमी उपास करी जाय. कोणाकय कळोवंक न्हू आमी उपास करता म्हणून. आनी उपास करून मागलें तें मागणें देव आयकता. आनी अशें अध्याय 5 आनी 6 हांगासर आमी पळयता जेजू क्रिस्त परत उपादेसाचो व्हरतो एक बरो अर्थ तो दिता. आनी उपरांत अध्याय 7 आमकां सगळ्या दोंगरा वयल्या प्रसंगाचें तें कन्क्लुजन. आतां सगळी काणी आयकून जाली, आतां तुमी कितें म्हणटात. हांवें सांगली उतरां आयकून शाबास शाबास सांगल्या पावना, तुमी जिये जाय. त्या देखून आयचो वांजेल आख्रेक जेजू वाडटा आनी सांगता, म्हाका तुमच्या तोंडाच्या उतरांनी तुमी म्हाका नामान केल्या पावना. हांवें सांगलें हर एक उतार तुमी पाळी जाय आनी जिये जाय. तो वळ देव तुमकां बेसांवां घालतलो. तो वळ देव तुमकां बेसांवां घालतलो. नवो सल्लो जेम्स अध्याय 2 वळ 14 हांगासर अशें आसा, तुमचो भावार्थ कार्य विणे जाल्यार कितें फायदो. जर तर तूं तुज्या भावाक वा भयणीक हिवांत आंकुडच्या त्या भावाक आनी भयण आसा, बुकेन आसलें भाव आनी भयण आसा, तांकां तूं सांगताय देव तुका बेसांव घालूं आनी देव तुका शाबीत व्हरूं, कांयच फावना. हांवें म्हज्या कार्या रुपी तांकां आमी कुमो करीत. भावार्थ कार्या विणे साध्य ना. भावार्थ आनी आमचें कार्य आमचें बरें कामां सांगाता वसा जाय. त्या देखून केवल जेजू क्रिस्ताचें ज्ञान आसल्यार पावना. आमी त्या प्रमाणे जिये जाय. बरो शर्मा आयकल्यार पावना. वांजेल घरा आमी वाचल्यार पावना. त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिये जाय. कित्याक देवाचें उतार जावन आसा एकदम सत्यवंत, एकदम सत्यवंत. तें देवाचें उतार तुमी वाचतना तें तुमच्या तोंडांतावन तें भायर येता. 2 दारीच्या तलवारी बरी तें बेंडटा आनी सवारता. तें प्रतिफळ दिन आसतना तें देवाचें उतार भायर येना. केवल देवाच्या उतराचो सक्त वय सांगता आमचें जिवीत देवाच्या उतरा सारकें आमी बांदून हाडूंक जाय. त्या देखून आयचें वांजेल आम्हा सर्वांक आपोवणें दिता. एक बरें जिवीत जियोंक, जेजूच्या शिकोवण्या प्रमाणे एक बरें जिवीत जियोंक आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जियोंक. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्याच देवा लागीं आमी मागया. वांजेल आमी वाचता, देवाचें उतार आमी वाचता, नियाळ आमी करता, रेतीऱ्योक आमी वेता, बरें. पूण म्हज्या सालत्या जिवितांत बरेंपण जावं, म्हज्या सालत्या जिवितांत बदलावण जावं आनी अशें एक सताच्या भक्तीपणाच्या वाटेंत समकोवचें बळ तो देव आमकां दिवन दी म्हणून आमी मागया.